कर्मचाऱ्यांचो भविष्य निर्वाह निधी म्हळ्यार ईपीएफ सांबाळपी खात्याचो एन्फोर्समेंट फांटो सोडल्यार सगळ्या फांट्यांचें कम्प्युटरायझेशन जालां. कित्याक कळना. हालींच सीबीआयन धाड घालून धरिल्ले वास्कोचे पीएफ इन्स्पेक्टराच्या प्रकरणा उपरांत पीएफ खात्यांतल्या कारभाराच्यो बऱ्योच गजाली उक्ताडार आयल्यात. नेमके एन्फोर्समेंट फांट्याचेंच कम्प्युटरायझेशन जावंक नाशिल्ल्यान लाचखोरी आनी नेमा भायल्यो गजाली करूंक वाव उरता खरो. प्रुडंट हे गजालीचेर उजवाड घालता. पळयात रिपोर्ट. प्रशासनात ऑनलायन पद्धतीचो वापर जाल्यार सरकारी कामात पारदर्शकता येता आनी भ्रष्टाचाराक सुवात उरना. बऱ्याचशा सरकारी खात्यांनी आता सगळीं कामां ऑनलायन जातात. प्रोव्हिडंट फंड खात्यांत मात अजून हे वारें पावूंक ना. 20 परस चड कर्मचारी आशिल्ल्या कंपन्यांक पीएफ कायद्या खाला नोंद करची पडटा. पीएफ रजिस्ट्रेशन नंबरा खातीर अर्ज केल्या उपरांत पीएफ खात्याचो निरीक्षक वचून तपासणी करता. कांय उद्योजक कामगारांविशीं फटीची म्हायती दिवन फटिंगपणां करतात. त्या खातीर पीएफ निरीक्षकाक पयशे खावयतात. कामगारांचो पीएफ कापतात तितलेच पयशे उद्योजकांनी घालपाचे असतात. पयशे भरिना ताका पीएफ निरीक्षक नोटिसो धाडटात. चवकशी करून पयशे भरपाक लायतात. हांगाच भ्रष्टाचार चलता. वास्कोच्या एका कंपनी कडल्यान पयशे घेतना हिमेश प्रकाश ह्या पीएफ निरीक्षकाक सीबीआयन फाटल्या म्हयन्यांत अटक केल्ली. ह्या अधिकाऱ्याच्या बायलेची एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी आसा. हिमेश प्रकाश ह्या कंपनीचो संचालक आसा. भविष्य निधी निवास ह्या पत्त्याचेर ही कंपनी रजिस्टर आसा. कायद्या प्रमाण सरकारी अधिकारी खाजगी कंपनीचे संचालक जावंक शकना. पीएफ कार्यालयांत अंमलबजावणी विभाग हो खूप म्हत्वाचो. मात आतां मेरेन ह्या विभागाचें कम्प्युटरायझेशन जावंक ना. पीएफ खात्याचें कांय प्रमाणात कम्प्युटरायझेशन जाल्लें आसा. अंमलबजावणी विभाग मात अजून कम्प्युटरायज जावंक ना. कित्याक? प्रुडंटा खातीर महेश गाडी, चेतन गवज आनी देवेंद्र गांवकार. काब दे राम किल्ल्यार 30,000 वर्सां पयलींची प्रस्तर शिल्पां आसात म्हणपाचो दावो सर्वेश बोरकार ह्या गोंयकार तरणाट्यान केला. ह्या किल्ल्याचेर कालचक्र कॅलेंडर, कालपुरुष आनी तसली बाकीची प्रस्तर शिल्पां आसात अशें सर्वेश म्हणटा. काब दे राम किल्ल्यावयले हे प्रस्तर शिल्पां भशेन प्रस्तरांत दक्षिण आफ्रिकेतूय सापडटात अशें बोरकार ताच्या अभ्यासावयल्यान सांगता. कालचक्र आनी ऋतुचक्र दाखोवपी हे आदले पद्दतीचेर पळयात गोंयच्या अभ्यासकाचो रिपोर्ट. त्रिकोणी स्टोन आसा, सो ट्रायंगल शेपान दिसता. थोडे स्टोन्स तुडून पडिल्ले आसात, विच लुक्स लायक स्टोन मॅन जो आफ्रिकेच्या सायडीचेर आसा तसोच सिमिलर स्टोन्स हे आसा. हे जे स्टोन्स आसात ते एका लायनीन आसा, ताची एक सिस्टमॅटीक अरेंजमेंट आसा, जी अलायनमेंट आसा. आनी ही अलायनमेंट जी आसा ती अलायनमेंट आमचे 21 जूनाक जे आमी सॉलिस्टीस म्हणटात, समर सॉलिस्टीस, त्या समर सॉलिस्टिसाक मॅच जाता, एक्झॅक्ट अलायन जाता. म्हणल्यार सूर्य जेन्ना उगवतलो तेन्ना एक्झॅक्ट किल्ल्याच्या दारांतल्यान सरळ लायट येतली, आतां जें दार आसा तें, आनी ह्या स्टोना वयल्यान सरळ हें जावन फुडें एक मार्कर स्टोन आसा थंयच्यान तो मावळटलो. हें तांणी हजारो वर्सां पयलीं कोणें तरी करून दवरिल्लें थंय पळोवपाक मेळटा. जशें उगवतो सूर्य आसा तसोच मावळट्या जाग्यार तांणी अशेच स्टोन्स हांगा हें करून दवरिल्ले आसा, मार्कर स्टोन्स आसात. ज्या स्टोनाचे एक्झॅक्ट लायन आमकां पळोवपाक मेळटा, जे एका लायनीन सरळ रेशेन दवरिल्ले आसात थंय. सो आमच्या हजारांनी वर्सां पयलीं मे बी मोर दॅन 30,000 बिकॉज टुडेज नॉर्थ डज नॉट मॅच विथ दीस नॉर्थ. हाजेर जे नॉर्थचे मार्क केल्ले स्टोन्स आसात ते स्टोन्साचें प्रिसिजन चेंज जाल्लें आसा. हें जावपाक शकता फक्त 26,000 वर्सां पयलीं जेन्ना अर्थाचें एक्सीस चेंज जाल्ली तेन्ना हे मुवमेंट्स जाल्ले. सो ताचे पयलीं केन्ना तरी हें करून दवरिल्लें आसा हांगा. आनी एक विशिश्ट म्हणजे हांगा एक स्टोन थ्रोन कट केल्लो फातर, जशें कदेल आमचें आसता तशेंच कदेलाच्या आकाराचें स्टोन कट केल्लें हें आसा, बसपाक बसका आसा. ते हाजेर बसल्यार दोन सायडींतल्यान आमकां स्टार्स उगवता ते दिसता. एका सायडींतल्यान ताचे जे नॉर्थ इस्ट सायड आसा ते नॉर्थ इस्ट सायडींतल्यान सादारण डिसेंबराक 21 डिसेंबर जे आमी विंटर सॉलिस्टीस म्हणटात ते विंटर सॉलिस्टिसाक आनी 21 जूनाक हांगच्यान जेन्ना आमचें ओरियन कॉन्स्टलेशन उगवता तें कॉन्स्टलेशन एक्झॅक्ट त्या लायनीन पॅरलल मेळटा. हें हांवें स्टडी करून आनी नॉर्मल हातून म्हाका मेळ्ळा. जश्यो नास्का ह्यो सावथ अमेरिकेक नास्का लायन्स म्हणून आसात ज्यो फक्त वयल्यान पळोवपाक मेळटा, विमानांतल्यान या गुगल अर्थांतल्यान दिसतात, त्या टायपाच्यो लायन्स ह्या स्टोनार जर बसत जाल्यार एक्झॅक्ट एट 140-145 डिग्री दॅट इज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ दीस ह्या स्टोनाचेर गुगल अर्थांतल्यान मनशाची आकृती वयल्यान दिसता. प्लस एक्झॅक्टली ऑन द वेस्ट सायड ऑफ द फोर्ट साऊथ वेस्टाच्या मदीं अरावंड 240 डिग्रीसाचेर
एक बूल म्हणल्यार बैलाची आकृती एक्झॅक्ट कोरीव केल्ली जमनीचेर दिश्टी पडटा, जी फक्त गुगलांतल्यान दिसता. जमनीचेर फक्त कोरीव ताचे फातर दवरिल्ले दिसता, क्लियर कांय दिसना. एक्झॅक्टली नॉर्थ ऑफ दीस फोर्ट हांगच्यान जर समुद्राच्या एक्झॅक्ट नॉर्थ सायडीन त्या फोर्टाचे जर पळयत जाल्यार विशिश्ट कार्विंग दिसता. जो अख्खो डोंगराचें जें आसा तें मनशाचें तोंड कशें कार्व केल्लें दिसता आमकां. जे कालचक्राचे जे स्टोन्स आसात ते स्टोन्स एक्झॅक्ट आमचे 21 मार्च, 21 जून आनी डिसेंबर जे इक्विनॉक्स आनी सोलेस्टीस आसा तांकां एक्झॅक्ट मॅच जातात. गोंयची नुस्तेमारी बंदी सध्या फक्त गोंयचे ट्रॉलरवाले आनी नुस्तेकारां पुरती. मार्केटांनी नुस्त्याक मरण ना. केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू सारकेल्या रस्त्यांनी अजूनय घे म्हूण ट्रकांचे ट्रक नुस्तें येता. एके वटेन गोंयचे ट्रॉलरवाले सगळ्या राज्यांनी समान नुस्तेमारी बंदी करची म्हूण मागतात. गोंयचे शेकड्यांनी ट्रॉलर जेटीचेर नांगरिल्ले आसतना गोंयकार भायल्या नुस्त्याचेर नोटी कड्डितात. मडगांवच्या मार्केटांतल्या परिस्थितीचेर पळयात खासा रिपोर्ट. फिशींग बँड आहा म्हणटकच हे भायले नुस्तें येवन आमकां भरपूर मेवता खावपाक. त्या प्रमाणे हांवें भरपूर घेतला फिशींग. सगळे बांगडे, ताल्ले, सगळे इसवण म्हण कितें म्हूण येता भायर सगळे मिक्स बांगडे ताल्ले सगळे. केरला आनी तमिळनाडू. आता सध्या दोड्यार येयले, बांगडोले येयले, बांगडे येयले, सगळे जायते भशेन नुस्तें रे. आतां फुडें दुसरे भशेन नुस्तें येता. घेऊया एक विराम.